नीट यूजी 2024 कथित गैरव्यवहाराचं तिढं अजून सुटना या प्रकरणाची सगळी सूत्रा सध्या सीबीआयच्या हातान आसा। काल सीबीआयन ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्या। काल सीबीआयन बिहारच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स युनिटाक भेट देऊन चौकशी केली। या वेळार या कथित घोटाळ्याच्या प्रकरणाक 5 मेक वाचा फोडपी शास्त्रीनगर पोलीस स्टेशनाचो पंगड लेगीत हजर आशिल्लो। तसेच चौकशीच्या काळात ईओयून एकठांय केल्ल्या पुराव्यात पटनाच्या एका घरांतल्यान मेळिल्ल्या जळिल्ल्या क्वेश्चन पेपराचे कुडके, अटक केल्ल्यांचे सेलफोन, सिम कार्ड, लॅपटॉप, पोस्ट डेटेड चेक आणि राष्ट्रीय चाचणीत दिल्ले रेफरन्स क्वेश्चन पेपर हांचो आस्पाव जाता, जे तांणी सीबीआयक सुपूर्द केल्यात। सीबीआयन नीट यूजी 2024 परीक्षेत गैरव्यवहार केल्ले विशयीचो 5 नवी प्रकरणां आपल्या हातात घेतल्या। आयतारा सीबीआयन गुजरात आणि बिहारांतल्यो केशी हातात घेतल्यो। गुजरात, बिहार, महाराष्ट्रांतल्यान दरेकी 1 आणि राजस्थानांतल्यान 3 केशी परतून नोंद केल्यात अशें सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले। सध्या सीबीआय नीट यूजी 2024 जाल्ल्या इरेग्युलरिटीजच्या प्रकरणाची चौकशी करता। या प्रकरणात आता मेरेन 25 जाणांक अटक केल्या। मजगती एनटीएचे नवे डीजी प्रदीप सिंग खरोला हांणी सोमारा एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेतली। तशेंच शिक्षण मंत्रालयान स्थापन केल्ल्या 7 वांगड्याच्या पॅनलान सोमारा सांजे वेळार एनटीएची सध्याची प्रक्रिया आणि कार्यपद्धतीचो नियाळ घेवपा खातीर बसका घेतली। दुसरे वटेन 1563 पैकी 813 विद्यार्थ्यांनी 23 जून दिसा नीट यूजी 2024 ची परतून परीक्षा घेतली आणि आता 30 जून दिसा जावपी रिझल्टाची वाट पळयतात। ह्या परतून जाल्ल्या परीक्षे वेळार लेगीत बिहारात 17 आणि गोध्रा हांगासर 30 जाणांचेर गैरव्यवहाराच्या कारणाक लागून परीक्षा दिवपाक बंदी घाली। त्या आदी देशभरातल्या 63 उमेदवारांचेर गैरव्यवहाराच्या कारणाक लागून बंदी घातल्या। हे विशयीचो साबार याचिका सर्वोच्च न्यायालयान प्रलंबित आसा। ह्या सगळ्या याचिकांची एकवटीत सुनावणी 8 जुलयाक जातली। तशेंच एनटीएन घेतिल्ली नेट 2024 परीक्षा रद्द करून परत नव्यान घेवपाची घोषणा जाल्यार जॉयंट CSIR UGC नेट 2024 पोस्टपोन केल्या। ह्या एनटीएच्या गोंधळिल्ल्या कारभाराचो फटको मात सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांक बसला। चूक एनटीएची, मात मनस्ताप विद्यार्थ्यांक कित्याक? ह्यो सगळ्यो परीक्षा ज्यो भुरग्यांच्या करियराची दशा आणि दिशा थारायतात, त्या परीक्षेबाबत इतलो केअरलेस एटिट्यूड कित्याक? तशेंच भुरग्यांच्या भवितव्याक मतीन दवरून ह्यो सुनावण्यो फास्ट ट्रॅक कित्याक करूं येना काय? भुरग्यांच्या करियरचो असो खेळ जावचो न्हय ह्या खातीर सरकार कितें पावलां उबारता? ह्या सगळ्या प्रश्नाची जाप खूब म्हत्वाची आसा। भुरग्यांचे तशेंच पुराय देशाची नजर ह्यो जापो केन्ना आनी कश्यो मेळटल्यो हाचेर आसा।